पावसाळ्यात लेगीत शेतवाडींतल्यान खूप उत्पन्न मेळप शक्य आसा हे तार सत्तरीच्या शेतकार उदय मांद्रेकारान आपल्या कश्टांतल्यान दाखोवन दिला। जून म्हयन्यांत ताणें तवशी, घोसाळी आनी चिबडांचे बी पेरले। योग्य लागवड आनी नेमान जतनाय घेवपाक लागून पिकांची बरी वाड जाल्या आनी आतां उत्पन्न सुरू जाला। फाटल्या सप्तका सावन पावण्यान तवशी काडून बाजारात विक्रे खातीर धाडटात। तवशांक बरी दर मेळिल्ल्यान मांद्रेकाराक अर्थीक फायदो जावपाक लागला। खाशेले म्हटल्यार ह्या पिकाची लागवड सेंद्रिय पद्धतीन जाल्या। मांद्रेकाराच्या बागेत नाल्ल, सुपारी, केळी, निरपणस, मिरसांग, आळू, काटेकोणग्यो ह्या सारक्या तरेकवार पिकांची लागवड करतात। पारंपारीक बागायती आनी पावसाळी भाजी मेळोवन वरसभर शेतवाडींतल्यान येणावळ मेळोवपाचो यत्न करतात। शेतात भोंवतणी शेतकीय खात्याच्या आदारान फेन्सिंग करून पिकांची जनावरां कडल्यानय राखण केल्या। उदय मांद्रेकाराक शेतकामात ताजी घरकान्न उर्मिला मांद्रेकार आनी भुरग्यांचोय आदार मेळ्ळा। फामिलीच्या एकत्रीत कश्टाक लागून शेतकीय काम नियोजीत पद्धतीन चालू दवरून मांद्रेकर फामिलीन सगळ्यांक कश्टाचे मंत्र दिला। मांद्रेकर उर्मिला उदय मांद्रेकर, आम्ही हांगा तवशी लायल्ली आहा, पीक केला, चॉकलेटी दिल्ली आहा ते आमी केला। तेतून तेन्ना आमी तवशी विकून बाजारात आतां चालू केल्या दोडगी बी। तुम्ही आता तुमच्या जमिनीन कितें कितें अशें पीक लायला? आमी माडयो लायल्या, कवते लायल्या, केळी लायल्या आणि हे तवशी आणि ही भाजयेचे वेगळे? हय। हय, आता कितले म्हणजे उत्पन्न आता दिवपाक चालू केल्या? आमी आतां दिवपाक चालू केल्या बाजारात। ही तुम्ही आता बी आसा पळय ती केन्ना अशी स्टार्ट केलेली घालपाक? म्हणजे पावस पडटा कोणी, म्हणजे आता जून म्हयन्यान तुम्ही घातलेली? हय हय हय। आणि आता पीक तेजे अशें म्हणजे बरें मेळटा तवशी? आतां बरें मेळटा, हय, बाजारान विकता? बाजारात विकता। बाजारान अशें म्हणजे गिरायक बी आसता आता? हय, गिरायक बी मेळटा आमकां तशें। तुम्ही आता फूल केला पळय ते सगळे अशें म्हणजे शेण खत अशें तसलेच वापर करून? हय हय, आमी शेण बी वापरता, भितूर सारां वापरता। हय। आता ही तुमची जागा आहा पळय ती कितली आहा अशी? कोण कोण हेल्प करता? हेल्प घोव मी, भुरगे म्हाजे, म्हणजे सगळे जण वावरता? तशें वावरता आमी। हांव विश्वनाथ गावस, विभागीय कृषी अधिकारी वाळपय सत्तरी। तर आमी तारीर आयज आयिल्ले आसा। तर तारीर मांद्रेकर, उदय मांद्रेकर म्हणून त्यांच्या शेतान आयला। तर तेंच्यांनी फाटल्या फायनान्शियल इयराक फेन्सिंगाची स्कीम घेतलेली आमच्या कडल्यान, चेन लिंक फेन्सिंग, त्याची सबसिडी बी तांकां जाली आणि तांकां 1 लाख भर खर्च आयिल्लो। तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेलें की ती 1 लाख रुपया तो खर्च आयला तो आमी ह्या फावटी भाजी जी पावसाळी जी भाजी आसा किंवा तवशी, चिबडां आसा हेतूंतल्यान आपूण तितले पयशे रिकवर करतलो म्हणून। आणि त्या प्रमाणे तेंच्यांनी हांगा पोरसूं केल्लें आसा। त्या पोरसान दोडगी आसात, दोडगी चालू जाल्ली आसा, आतां हार्वेस्टिंग जाता तेंची। त्या भायर काकडी आसा, त्या भायर चिबूड आसा, अश्यो वेगवेगळ्यो भाजयो तेंच्यो आसा। बाकी तेंचे कुळागर आसा, सुपारी जावं केळी, माड हे पीक आसा। पूण हे सिजनल क्रॉप तेंच्यांनी घेतले आसा आणि हेतून तांकां निश्चितूच फायदो जातलो। तेंचें एक ध्येय आसा की जितले फेन्सिंगाक खर्च आयिल्लो तो सगळो हांगाच्यान रिकवर जावचो म्हणून, आणि निश्चितच रुपान तो रिकवर जातलो। कारण खुबशी तवशी लागलेली आसा। ऑलरेडी एक हार्वेस्टिंग करून तेंच्यांनी विकली, आतां दुसरें हार्वेस्टिंग एक 2 दिसांनी जातलें, त्या भायर दोडग्याचें जातलें। तर बाकी शेतकारांनी आपले जशें फेन्सिंग घेतलेलें आसा त्याच भाशेन एग्रीकल्चरच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी घेवच्यो आणि तेतूंतल्यान पीक काडचें, म्हणजे सिजनल क्रॉप आसूं जावं मागीर पेरिनियल क्रॉप आसूं हे घेवचे, जेणे करून तेंचे वार्षिक उत्पन्न वाडटलें। त्या भायर जे कितें तेंच्यांनी खर्च केल्लो आसा शेता खातीर तो तेंचो सगळो रिकवर जातलो। देव बरें करूं। तशेंच ही जी एरिया आसा तेंच्यांनी जी भाजी लायल्या किंवा तवशी लायल्या ती एरिया आसा जवळ जवळ 2.25 स्क्वेअर मिटर आसा। आणि तेतून पूर्णतः तेंच्यांनी सेंद्रीय खतां घातल्यात, म्हणजे शेण खत घातलां किंवा बाकीचे जिवामृत, आणि ते करून तेंच्यांनी केल्लें आसा। आयज तुमी पळयता की आरोग्याच्यो खुबश्यो समस्या लोकांक अश्यो येतात जेणे करून बरे नसतात आणि कितें कितें जातात। तर हे सेंद्रीय शेती पद्दत जी आसा, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी सुद्दां म्हणटात की विषमुक्त भारत जावचें किंवा वोकल फॉर लोकल। ते तुमी जाणा की हांगा जे पिकता आमच्या भागांत ते आमच्या लोकांक खावपाक मेळचें आणि सेंद्रीय पद्दतीन केल्लें खावपाक मेळचें, जेणे करून तेंचें आरोग्य सुदृढ उरचें आणि बरें उरचें म्हणून तेंचो हो एक तेंच्यांनी उपक्रम केल्लो आसा। तसो हेर शेतकऱ्यांनी करचो आणि आपली पिकावळ आसा ती विकची, पयशे डबल करचे आणि जे ऑर्गेनीक विषमुक्त जे आसा ते खावपाक आमकां सगळ्यांक मेळचें, इतलें ध्येय बाळगता। देव बरें करूं। गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।